झकारिया 8वें दर्शन रथ चॅप्टर 6 पोत्तून हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी पळयलें तें 2 पर्वतां मदले 4 रथ येताले आनी ते पर्वत काश्याचे पर्वत आसले. पयल्या रथाक तांबडे घोडे आसले, दुसऱ्याक काळे घोडे, तिसऱ्याक धवे घोडे आनी चवथ्या रथाक खोतां आसलेल्या गोबऱ्या रंगाचे घोडे आसले. सगळेच बलिश्ट. म्हजे लागीं उलयतालो त्या देवदूताक हांवें विचारलें, हें कोण म्हज्या दोनया? देवदूतान म्हाका असो पोत्तीपाल केलो. ते म्हणल्यार आख्ख्या संवसाराच्या दोनया मुखायले भायर सरून वेतात ते मळबाचे 4 वारे. काळे घोडे उत्तरेच्या देसाचे वाटेन वेतात, धवे तांचे फाटल्यान वेतात आनी खोटां आसलेल्या दक्षिणेच्या देसाचे वाटेन वेतात. संवसारार पार कोच्चे खातीर ते नेटान भायर आयले. ताणें तांकां फर्मायलें, चलात, संवसारार पार करूंक वचात. तांणी संवसारार पार केली उपरांत ताणें म्हाका उलो करून म्हणलें, पळय, उत्तरेच्या देसा वाटेन गेल्यात तांणी उत्तरेच्या देसांत म्हजो आत्मो समाधान केलो. निर्वाशी तांणी भेटयल्ल्या देण्यांचो मुकूट. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें आयलें, हेल्दाय, तोबिजा आनी जेदाया बाबिलोनियेंतावन पावलोल्या ह्या निर्वाश्यांची देणी घे आनी त्याच दिसा जेफानियाच्या पुता जोसियाच्या घरा वच. मागीर रुपें आनी भांगार घेवन एक मुकूट कर आनी जेहोजाडाकाच्या पुता जोशुआ परम याज्ञिकाच्या माथ्यार तो घाल आनी ताका अशें सांग, सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें सांगता, फांटो अशें नांव पडलोलो हो पळय एक मनीस आसा. आपल्या जाग्यार थावन हो फांटो फुटलोलो आनी सर्वेस्पराचें मंदीर तो बांदतलो. हय, होच तो सर्वेस्पराचें मंदीर बांदतलो. तो रायाल दोबाज्यान न्हेसतलो आनी आपल्या शिवासनार बसून राज चलयतलो. आनी ताच्या उजव्याक एक याज्ञीक आसतलो. त्या दोगांय भितर संपूर्ण शांती आसतली. तो मुकूट हेल्दायाच्या, तोबिजाच्या, जेदायाच्या आनी जेफानियाच्या पुताच्या मानाक देवान फावो केल्ल्या दयाळपणाचो उगडास कसो सर्वेस्पराच्या पवित्र मंदिरांत आसतलो. पयस आसात तीं आतां येतलीं आनी सर्वेस्पराचें पवित्र मंदीर बांदपाच्या कामाक खांद लायतलीं. तेन्ना सर्वशक्तिवंत सर्वेस्परान म्हाका तुमचेशीं धाडलां म्हूण तुमकां कळोन येतलें आनी तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर मेहनतीन पाळशात जाल्यार हें घडोन येतलें. देवाचें उतर हें